मुख्यमंत्र्याच्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभाराचेर टिका करपी मंत्री गोविंदाक बरेच म्हारग पडले। ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयला। हे विशीं मुख्यमंत्र्यान राज्यपालाक पत्र बरयलां। मुख्यमंत्र्याच्या आदिवासी कल्याण खात्याच्या कारभाराचेर टिका करप मंत्री गोविंदाक बरेच म्हारग पडले। हे विशीं मुख्यमंत्र्यान राज्यपालाक पत्र बरयलां। फोंड्या जाल्ल्या उठाच्या प्रेरणा दीस कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त स्टेटमेंटां केल्ली। काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पयशे घेतात असो गंभीर आरोप मंत्री गोविंदान केल्लो। गोविंदाच्या स्टेटमेंटाक लागून भाजपा मदीं खवदळ पडिल्लो। चला उठात जागे जायात, गोंय हरीत ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळे मेळून परत क्रांती ज्योत पेटोवया। विकसीत भारत 2047चे सपन पुराय करता आसतना विकसीत गोवा 2037 करपाक सगळे वावरुया। क्रांती दीस कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। क्रांती दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान हेर फुडाऱ्यां सयत क्रांतीवीरांचो उगडास करीत विरांक आर्गां ओंपलीं। अठरा जून गोयच्या स्वातंत्र्य संघर्षाचो एक प्रेरणादायी दीस। पूण आयज गोयची परिस्थिती पळयल्यार स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांनी सपनांत पळयल्लें गोंय उरूंक ना। गोंयांत खून, बलात्कार, चोरी सारकिले गुन्यांव दिसान दीस वाडत आसात। कायदो आनी सुवेवस्थेचे 12 बिरेस्तार जाल्यात। उदरगतीच्या नांवान भ्रष्टाचाराचें राजकारण चल्लां। गोंय ल्हव ल्हव बनाना रिपब्लिकेच्या दिकेन वचपाक लागला, अशी सणसणीत टिका विरोधकांनी केली। गोंय मुक्तीच्या क्रांतीक 79 वर्सां पुराय जाल्यात आनी आमी क्रांतीच्या 80व्या वर्सांत पांय दवरतात। हो येदो व्हडलो प्रवास करप शक्य जालो तो त्या 18 जुनाक घडिल्ल्या क्रांतीक लागूनच। 18 जुनाच्या क्रांतीन गोंयभर मुक्तीची चळवळ घटमूट केली आनी गोंयचे मुक्तीचो प्रवास सोंपो केलो। गोंय क्रांती दीस म्हणलो काय दोळ्या सामकार येता ते मडगांवचे लोहिया मैदान। पूण खरेपणी असोळणेच्या दोतोर जुलिया मिनेझीस हांच्या घरांतल्यान क्रांतीची ज्योत पेटिल्ली। पूण मडगांवचे सभे पयलीं लोहिया पणजे आयिल्ले खंय। गोंय पुर्तुगेज राजवटींतल्यान मुक्त जावपाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तशेंच हेर स्वतंत्र सैनिकांचो हात आसा, अशें कृषी मंत्री रवी नायक हांणी फोंडा क्रांती मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपली उपरांत सांगलें। जाल्यार इतिहासीक स्थळां सांबाळपा खातीर सरकार बेगीनूच एक खाशेली समिती स्थापन करतले। नव्या दायज धोरणांतल्यान 100 वर्सां परस कमी आशिल्लीं कागदपत्रां आनी दायजाचें संवर्धन करतले, अशें मडगांवां लोहिया मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपले उपरांत पुरातत्व मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयतालो। गोंयांत वाडपी गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या।
अशें आपणे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताक सांगलां. तांणी हाचे कडेन लक्ष दिवचें, तशेंच मंत्री आनी आमदारांनी लोकांक मजत करची, तांच्यो समस्या सोडोवच्यो अशी मागणी स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसायान सांगले. ॲप एग्रिगेटराक आक्षेप नोंदवपाक आयिल्ल्या टॅक्सीकारांनी जुंता हाऊस भायर पुलीस बंदोबस्त पळोवन नाराजी उक्तायली. आमी शांतीकायेन आमचो वेवसाय वांटोवपाक आयल्या, आमच्या खातीर पुलीस बंदोबस्त दवरपाक आमी आतंकवादी न्हय अशें टॅक्सीकारांचें म्हणणें. पुलिसांच्या भंयान गांवगिऱ्या वाठारांतले टॅक्सीकार भुरगे आक्षेप नोंदवपाक येवचे ना आनी भोवमतान ॲप एग्रिगेटराचो नोंद जावपाक पावचे ना असो हुस्को उत्तर आनी दक्षिण गोंय टॅक्सी युनियनाच्या अध्यक्षान उक्तायला. गोयच्या अबकारी खात्यात रॅकेटां चल्ल्यात पूण काँग्रेसीचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराचो गंभीर आरोप. मंगळारा पेडण्यां महाखाजन हांगा सोऱ्याची येरादारी करपी एका ट्रकाक उजो लागिल्लो. हे ट्रकांतलो सोरो डुप्लिकेट म्हणून सुत्रां सांगतात, पूण पेडणे अबकारी खात्या कडल्यान हे विशीं कांयच अधिकृत म्हायती मेळिल्ली ना. गावडे हे आडनाव आशिल्ल्यान तो जातीवाचक उच्चार जावपाक शकना. उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयान दिल्ल्या केशीचो निकाल हायकोर्टानूय कायम दवरला. दोगां नंडा आड एका भावजयेन घाल्ले केशीत हायकोर्टाचो हो निकाल आयला. सावड्डे मतदारसंघातल्या साकोड्डा मदल्या वाड्यावेलो पूल अर्दवट स्थितींत आशिल्ल्यान लोकांची मोठी गैरसोय जाता. पावसा पयलीं हो पूल बांदपाक सुरवात करपा परस पावसा उपरांत ताका हात घालपाक जाय आशिल्लो. इतलेंय सरकाराक कशें कळना काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. फकत सरकारी नोकऱ्यो सोदीत रावू नाकात.
खासगी क्षेत्रांतूय बऱ्यो संदी आसात, तांचोय लाव घेयात, नाजाल्यार ह्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतले तरणाटे घेतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता. दुसरे वटेन कंपन्यांनी कामगारांचें शोशण करचें न्हय, अशी घडणूक उजवाडाक आयली जाल्यार कारवाय करतले म्हणून मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या. काणकोण देवबाग आडपे वाठारांत आशिल्ल्या श्री महादेवाचें देवूळ कोसळपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे देवूळ खासगी जमनीचेर आशिल्ल्यान नगरपालिका पुनर्बांदणी खातीर पावलां उबारूंक शकना, अशें नगराध्यक्ष सारा नायक देसाय हांचें म्हणणें. लोकवस्ती पासून पयस आशिल्ल्यान ह्या घडणुकेचो अदमास थळाव्यांक आयलो ना. सोमाराक जेन्ना भटजी हांगा पुजा करपाक आयले तेन्ना तांकां हें दुर्दैवी चित्र पळोवचें पडलें. पिराण उद्देगीक वसणुकेकडचो रस्तो करपाक सुरवात केला. पेवर्स घालून हो रस्तो करतले. 200 मिटराचो भागाक जमनींतल्यान उदक भायर सरता. कॉन्क्रीट घालून थंय कांयच फायदो जायना, देखून आतां थंय पेवर्स घालपाक सुरवात केल्या, अशें साळगांवचो आमदार केदार नायकान सांगलें. आम आदमी पार्टीन वेगवेगळे मुद्दे घेऊन गोयच्या भाजपा सरकारा आड राजधानी पणजेन मोर्चा काढलो. गोंयांत जायते मुद्दे आसात, पूण सरकाराक हे विशय हाताळपाक पुरायेन अपयश आयिल्ल्याचो आरोप आपान केलो. आपान आझाद मैदाना वयल्यान काडिल्लो हो मोर्चा पुलिसांनी भाजपा ऑफिसा कडेन गेट घालून आडयलो. धारबांदोडा तरणाटे चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणात आनीक महत्वाची बातमी उक्ताडार आयल्या. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आपल्या मोगिकेचे आनीक कोणा वांगडा प्रेम संबंध आसूये ह्या दुबावा वयल्यान प्रियकरान तिचे मोगिकेक फिरपाक व्हरपाच्या निमतान बेंगळूरच्यान गोंयांत हाडले आनी तिचो कांटो काडलो. ही सिने स्टायल घडणूक प्रतापनगर धारबांदोडा ह्या वाठारांत घडल्या.
कोणी खंयच्यानूय वेंचणूक लढो आपल्याक कसलोच फरक पडना. जे दीस वेंचणूक जातली ते दीस पळोवन घेवया. कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड सांगता. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर आलेक्स उलयतालो. आपल्या राजकीय फुडारा विशीं योग्य वेळार निर्णय घेतलो अशें आलेक्साचें म्हणणें. उत्तराखंडाच्या केदारनाथाक बुधवारा सकाळी 11:30 सुमार पावसाण कोसळपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेत दोगांक मरण आयलें जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्या. फाटले कांय दीस जाले ह्या शारांत उटंगराचो पावस पडटा. तशेंच फुडले कांय दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केल्ल्याचें कळटा. बुधवारा सकाळी एक आंबे व्हरपी पिकअप आग्रांतल्या शारदा फ्लायओव्हरा वयल्यान सकयल पडपाची घडणूक घडली. ह्या वेळार रस्त्या वयल्यान चलून वचपी 4 जाणांक मरण आयलें. पिकअप चलोवप्याचो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. गुजरातच्या बोताड जिल्ह्यात निर्माण झाल्या हुंवाराच्या स्थिती वेळार जायते लोक व्हांवून गेले जाल्यार सुमार 4 जाणांक मरण आयलां. ह्या वेळार एक गाडी व्हांवून गेल्ली. तातूंत भितर 9 जाण आशिल्ल्याचें कळटा. फाटल्या 24 वरांत 7.5 इंच इतली पावसाची नोंद जाल्ल्यान ही हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्ल्याचें कळटा. बुधवारा सकाळी उत्तर प्रदेशातल्या बुलंदशहर जिल्ह्यात जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात 5 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दिल्ली वचपी एक कारीन साकवाक धपको दिवन कार उमथली आनी कारीक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार वेळार पावून तांणी उजो नियंत्रणांत हाडलो, पूण ते म्हणसर कारींतल्या 5 जाणांक मरण आयिल्लें. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. बुधवारा मैसूरच्या
हब्बना कुप्पे गावात शाळेच्या विद्यार्थ्यांक घेऊन वचपी एक स्कूल व्हॅन उमटली। व्हॅनीत 12 शाळेचे विद्यार्थी आशिल्ल्याचे कळटा। हातूंतल्या सुमार 11 जाणांक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केला। चडशे जाणांची भलायकी स्थिर आसा, जाल्यार कांय जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। व्हॅन चालकाक तकलेक दुखापत जाल्ल्यान ताचेरूय उपचार सुरू आशिल्ल्याचे कळटा। जम्मू काश्मीरातल्या उधमपूर जिल्ह्यातल्या थळाव्या फाटल्या कितलोसोच तेंप जाले उदका खातीर वळवळे काडटात। सुमार 1000 ते 1500 लोक 2 ते 3 किलोमीटर चलत वचून, जाल्यार कांय जाण घोड्यांचेर बसून उदक हाडटात। सरकार साबार येवजण्यो राबयता, पूण ह्या वाठारांतल्या लोकांक कसलीच येवजण मेळना। उदक हे मनशाचे जिणेंत म्हत्वाचें, देखून जाता तितल्या बेगीन उदकाची पुरवण जावची अशी थळाव्यांची मागणी आसा। बुधवारा मुंबईक उटंगाराच्या पावसान हजेरी लायली। अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून रस्त्यांचेर उदक तुंबले, तशेंच येरादारीची बी कोयणी जाली। कामाक वचपी लोकांची गैरसोय जाली। उटंगाराच्या पावसाक लागून रेल्वेची येरादारीचेर परिणाम जालो। कांय वेळा खातीर ही येरादारी आडखून पडिल्ली, पूण गरमेन बेजारिल्ल्या जिवाक मातशी थाकाय मेळ्ळी। आनीकूय पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। फाटल्या कांय दिसां पयलीं बोरीमोळ जंक्शनाचेर पावसाचें उदक तुंबून उरता म्हणून कागाळ केले उपरांत नगरपालिकेन क्रॉस ड्रेनेज बांदपाचें काम हातान घेतिल्लें, पूण हें काम अर्दवट स्थितीन सोडिल्ल्यान सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर आडखळ निर्माण करता। देखून संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें आनी काम पुराय करचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। तिळामळ ते रिवणा वचपी रस्तो सध्या प्रवास करपाक धोक्याचो थारता। भुंयगत केबलिंगाचें काम करपा खातीर खणिल्लो रस्तो वयल्या वयर पुरयल्ल्यान अपघाताचो हॉटस्पॉट जावपाची व्हड शक्यताय निर्माण जाल्ली आसा। देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग लक्ष घालून हॉट मिक्सिंग करचें अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या।